दिसाची मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर येते ते 4 दीस सेशन जरी 4 दीस असलें एक्चुअली 3च दीस खरें सेशन जाता. एक दीस मदीं 26 जानेवारी हॉलिडे आनी पयलो दीस पळय आहा तो गव्हर्नर्स एड्रेस आसा. त्या दिसा बिझनेस कांय जायना. एक डिमांड जो आमी केला क्लियरली सगळ्यांनी की मार्च म्हयन्यांत फूल फ्लॅज सेशन जावचें. तातूंत भितर बजेट सेशन जें जातलें तें फूल फ्लॅज घेवचें. म्हणजे सगळ्यांक आमकां 20-21 दिसाचें तातूंत भितर बजेटूय पास करपाक जाता आनी ताजेर डिस्कशनूय जातलें आनी सगळे क्वेश्चन सब्जेक्ट सगळे आमकां डिटेल वचपाक मेळटलें. नाजाल्यार आतां गेल्ल्या एक वर्साक म्हाका दिसता 7 ते 8 दिसांचें सेशन जालां ताच्या फाटल्यान कांयच जावना. सेकंड सगळे मेंबरांचें सजेशन आशिल्लें की ह्या सेशनाक 3च दीस मेळटा आमकां वर्कींग. 3 दिसां भितर आमकां कमीत कमी एक 5 तरी कॉलिंग एटेन्शनां एक दिसाक घेवपाक दिवची. 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेतलीं जाल्यार 5 × 15 जाता. आतां ताजेर डिस्कशन जालें, ताजेर भरपूर चर्चा जाली. गव्हर्मेंट 5 दिवपाक सोदना. हांव नकळो कित्या खातीर, कारण कॉलिंग एटेन्शनां म्हणजे कशें आसता की क्वेश्चन्स येवन 3 ते 4 क्वेश्चन्स येतले. आमी ताका सांगलें 4 क्वेश्चन्स येतले. ज्या क्वेश्चनाचेर डिस्कशन जाता, ज्या क्वेश्चनाचेर डेलिब्रेशन जाता त्या क्वेश्चनाचेर जर कॉलिंग एटेन्शन दियत स्पिकर नॉर्मली कॉलिंग एटेन्शन एडमीट करना. तो म्हणटलो की क्वेश्चन आन्सराच्या वेळार डिस्कस जाता. इतले इम्पॉर्टंट विशय आसात जाचेर आमकां रेज करपाक जाय जाल्यार आमकां 5 तरी दिवचे. तांच्या रुला प्रमाणे ते सांगतात की एका दिसाक 2 कॉलिंग एटेन्शनां आसा. बट दॅट इज वेन द सेशन इज नॉर्मल. सेशन 20 दिसाचें आसा. 2 कॉलिंग एटेन्शनां 20 दुने 40 तुका कॉलिंग एटेन्शनां घालपाक मेळटा सेशनाक. हांगा कशें आसा गेल्ले वर्सा 7 दीस सेशन जालां. ह्या वर्साची सुरवात हे नवें वर्स 2021 ह्या वर्साची सुरवातच आमची जाता 3 दिसाचें सेशनां आनी तातूंत भितर जर कॉलिंग एटेन्शन ना जाल्यार इट इज रियली इट स्पीक्स दॅट गव्हर्मेंट डिस्कस करपाक सोदना काय कितें. इट इज डेडिकेटेड टू प्रायवेट मेंबर्स वर्क नो गव्हर्मेंट बिझनेस. आतां ह्या खेपेक तांणी परत गव्हर्मेंटाचो बिझनेस दवरला. तें आमी तांचे कडेन मागलें. मागीर तातूंत तांचें म्हणणें चीफ मिनिस्टराचें म्हणणें की हे पॅन्डेमिकाक लागून ल्हान इतल्या दिसांचें सेशन आसा सो लेट इट बी दीस ह्या सेशनाक दवरता. फुडल्या सेशनाच्यान हे दिवन एश्योरन्स दॅट नॉर्मल सेशन जाता तेन्ना वी वील नॉट कीप गव्हर्मेंट बिझनेस ऑन प्रायवेट मेंबर्स डे अशें तें हें डिस्कशन आज जालां. तेन्ना बाकीचे गव्हर्मेंटाची दोन्ही बिल्स आसात ती बिल्स ताणें लिस्ट केलां थोडी. ती बिल्स ह्या सेशना भितर ते इंट्रोड्यूस करतात आनी ताचें डिस्कशन जाता. मेजर विशय खंयचे आसतले डिस्कशन? विशय खूब आहा. विशय बाबा टायम खंय आमकां आनी बिझनेस खंय आहा. आतां रेजोल्युशनां सुद्दां आमची 5च रेजोल्युशन येता. 5 रेजोल्युशनाचेर कितेंय प्रायवेट मेंबराचें रेजोल्युशन घालता जाल्यार 5च रेजोल्युशनां न्ही. क्वेश्चन्स येवन 3 ते 4 येतले आनी ते मागीर थोड्या जाणांचे वेगवेगळे क्वेश्चन आसता न्ही. इम्पॉर्टंट विशय खरें म्हटल्यार अपोजिशन आमदार आसा पळय तांकां बेजिकली तांचे विशय आमचें काम रेज करपाचें न्ही. सगळे आज ज्वलंत विशय जे राज्याच्या मुखार आहा ते रेज करपाचें काम आमचें न्ही. सो आमकां ते क्वेश्चन दिसाक 3 किंवा 4 क्वेश्चन डेलिब्रेशनाक घेतले, डिस्कशनाक घेतले. तातूंतल्यान कितें हें जाता कांयच जायना. मागीर ते खंयच्यानी डिस्कशन खंय पावता म्हणून आमी म्हणलें की कॉलिंग एटेन्शनां चड दिवची. मेन फोकस खंयचे आसतलो तुमच्या इश्यूचेर? विशय तरेतरेचे आसा. सगळ्यांत पयलो विशय आसा तो 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. गोंयांत कोल हब करपाचो प्रश्न, बेळावलीचे IITचो विशय. 1 आनी 2 विशय ना, तरेतरेचे विशय आसा आनी दिसान दीस एड जायता विशयाक. रेज कशें करप हो आमच्या मुखार प्रश्न पडटा. म्हणजे काल आतां मार्केटाचो विशय जाला केदो व्हडलो. आख्खे मार्केटकार सगळे बसले आतां. म्हणजे अशें पुरता रेज करता जाल्यार टायम खंय आसा ह्या परिस्थितीन. Government continues to murder democracy. One, the Supreme Court is postponing the case of disqualification. Here the speaker is not deciding on the disqualification also. So it appears that the murder of democracy continues. People who may be not even fit to be MLAs, legally fit to be MLAs, are today sitting there as ministers. And these ministers don't want to answer questions. Today the Minister for Legislative Affairs, Mr. Movin Gudin, was very vehement to say that there is a breach of convention, that only 2 calling attention motions should be discussed. Why? Because there would be a parallel question hour. Maka samjana, if the government has nothing to hide, what is the problem to answer questions? In any case, you have used the pandemic so well to murder, not only murder democracy in Goa,
but to do so many illegal things, and people are now on the street. So we have raised all these issues. As far as we are concerned, our questions, I have raised a question which is likely to come in the first day. It is about national education policy and its impact in the state. Then on the Tanmar project and the Madhai case. These are joint questions which are likely to come. On the second day, our questions are not likely to come, which is featuring the HBA. It is a joint question with Mr. Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition. On the third day, we are exposing the land conversion scam. These people wanted to convert the biggest missionaries, the San Francis Xavier परस व्हडले कन्वर्जन करपाक आयिल्ले मनीस. हे जांचे जे कन्वर्जन चालू आहा ताजेर आमचो एक क्वेश्चन आहा 49.6 म्हळ्यार NOC फॉर सेल and 16B which is a joint question. Also a question on the neglect of Lohia Maidan. And there is this road shows which is an ongoing scam of the tourism department. Now I have moved a private member resolution, 3 private member resolution, 1 to scrap the linear projects, 2 to stop coal transportation and coal handling by MPT altogether, and 3 is to include preventive health checks in DDSY. Private member bill which I have put and which I want you to stress is that I have asked for something called the Goa State Employment of Local Candidate Bill 2021. This is to provide 80% employment for locals in the private sector. This bill has been approved by the BJP government in Haryana. I want to know why the BJP government in Goa is not going to do it. Person of Goan origin म्हणटा तें खरें आतां येतलें. सरकाराचो हाजेर कितें आहा तें कळटलें. दुसरें म्हणटा तें गोवा लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल is what I have moved. I am asking there that the Lok Ayukt reports should be binding on the government and an inquiry wing should be constituted to investigate cases and to constitute a prosecution wing to file cases on the Supreme Court on behalf of the Lok Ayukt. हें आमी सगळें मूव केल्लें आहा. आतां हे जर इश्यूज डिस्कस जायना जाल्यार ओन्ली फोरम दॅट रिमेन्स इज पब्लीक फोरम. पब्लीक फोरमाचेर खंयचीय मिटींग जर जातली जाल्यार आज ते 144 कोवीड म्हणटात एक्सक्यूज घेतात आनी लोकशाही काबार करतात. पूण लोकशाही काबार करून पसून कितले कडेन पावूंक शकता तें कळा. आतां शेल मळावलें कितलेंय जर लोकांक माड्डयले जाल्यार फायनली द पीपल आर मोर पावरफूल दॅन द पीपल इन पावर. This has been proven, and I am sure now that if this assembly session is held as per the request of the opposition, the government will be suitably exposed that the government may fall in its own weight. आज अशें सिच्युएशन आहा, भरमसाट स्कॅमां आहात आनी लूटमार चालू दवरल्या कोविडाच्या नांवान. हांवें आतां ताका चीफ मिनिस्टराक सांगलें की तूं वॅक्सिनेशन आमदारांक कित्याक करना पयलीं काय म्हणून. कितले तुका 500 तुवें 23,500 तुजे कडेन डोजीस आहा. 40 आमदार आहा, 40 आमदारांक मार वॅक्सिन आनी घे व्हडलें सेशन. आज मार आनी 20 दिसांनी परतें म्हयन्याचें सेशन घे. कित्याक सरकार आन्सर करूंक सोदना? यू आर युजींग द कोवीड टू हायड फ्रॉम आन्सरींग क्वेश्चन्स. दीस इज द डायरेक्ट चार्ज एंड दे मेक समबडी. चीफ मिनिस्टर वॉज क्वायट बट मिस्टर मोविन गुदिनो वॉज व्हेरी वेहमंट to see that the voice of the opposition is not heard. He doesn't want discussion on calling attention. What is calling attention? Whatever that is urgent is being discussed. So is democracy not being murdered in Goa? And today practically there are only 31 MLAs in the ruling side. 9 MLAs are actually effectively in the opposition. 9 आमदार आहा. काँग्रेसीचे 5, आमी 3 आनी एक प्रसाद गांवकार आनी रोहन खंवटो. एक्चुली 40 त्या सायडीन आहा अशें दिसता न्ही तें. सो तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार 40 आमदारांक क्वेश्चन घालतात आनी टायम पास करतात. आनी थंय एक रिजोल्युशन मूव करतले आमी जिल्ला जिखले म्हणून कॉंग्रेच्युलेटरी म्हणून. आनी ते जरयत रावतले आनी ते मागीर दिसभर लोकांनी आयकप. तें आयकुपा खातीर असेंब्ली करता टू मेक अ मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी, पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी. दीस इज आवर क्वेश्चन टू देम.